बिलाचेरूच उलयता न्हू. I am saying that these are just instruments to sell Goa as fast as possible. They want to sell Goa before the monsoons. मुणकारियल बिल पास केला त्याचेर मुणकारियल बिलान तातूंत त्रुटी अश्यो आहा की तातूंत खूब एक्सप्लेनेशनां चड जाय. ताजे खातीर परतो मुणकारियल एक्ट एमेंडमेंट करचो पडटा. सरकाराची इच्छा अशी आहा की मुणकाराचें घर आनी ताजे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जातले. भाटकार जर व्हरून दुसऱ्या भाटकाराक विकूंक सोदता जाल्यार सो ताजो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जावपा खातीर बील हाडला. सो प्रिंसिपल ऑफ द बील इज नॉट बॅड, बट देर इट नीड्स सेवरल अदर चेंजीस for which it should have been sent to the select committee, but they refused to send it to the select committee. But they are giving an assurance that they will amend the Munkarial Act further to give protection to the Munkar within reasonable limits. What about the other one, from 60 days to 45 days? त्यात जरा सनद बेगीन दिता. कित्याक बेगीन दिवप? आनी सेकंड म्हाका सांग, ती सनदाक 7 डिपार्टमेंटा कडच्यान रिपोर्ट हाडचे पडटा. WRD, रेव्हेन्यू, तो कोण तो एग्रीकल्चर, टावन प्लॅनिंग. ते इतले फास्ट जाल्या. आमी सकाळी पळयलां की टावन प्लॅनिंगाचो कंप्लीट डिपार्टमेंट कोर्टान आहा. कितें डिसिजनाक घेता ती कोर्टान वता. सो डिपार्टमेंटूच कोर्टान आहा. ते इतले फास्ट जाले की 60 दिसान जे कितें काम करताले ते 45 दिसान करूंक पावतले. 100% इम्पॅक्ट जातले. सो दीस इज डन बिकॉज दे गॉट सम स्पेसिफीक कितें आहा. हे गिरायकां सोदूंक भोंवता. हांचे कडेन एक कोण तरी आसतलो पकडून. ताजे खातीर कायदो चेंज. हें गोंय हे भशेन चलना आनी ताजे खातीर वायट दिसता. आनी स्पीड दुसऱ्याक कोणाक उलोवंक दिनात. आज नवेंच हाडलां की काल तुमी नाशिल्ले म्हणून आज उलोवंक मेळना म्हणून. कितें आतां हां आतां सिस्टम हाडा मरे. हांव ताका सांगतालो बिजनस एडवायजरी कमिटीन नोट डावन करा. पयले दिसा की कोण उलयतलो. सगळ्यांक लास्ट दिसा उलोवपाची खाज आसता. हांव पयले दिसा उलयलो. पयले दिसाक एक्चुली पयले दिसा कोणाक उलोवंक नाका. कित्याक इंजीन गरम जाल्लें नासता. मातशें तें मागीर गरम जाता. हांवें म्हणलें ना चल पयल्याच दिसा उलोवया. कित्याक प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच. प्रिंसिपल असो आहा की एक सिस्टम हाडूंक जाय. सिस्टम हाडपाक बाब निलेश काब्राल सोदता. हातून वायट कांय ना. पूण तो इतलो स्ट्रिक्ट आहा तो सामको मास्टर कसो जाला. भाटकार असो दिसता. So, BJP had fallen in love with you yesterday. Michael Lobo, today Vishwajit Rane. I have fallen in love only with one girl in my life. I don't have the habit of falling in love many times. And I am happily married once. Only once. This Michael Lobo. See, I said many things which they don't like. How is the best way to hurt me? He say he is with us. If you have observed in the last 5 years, before every assembly session, there is one rumor which says that विजय आता चड करून आमचे बरोबर येता. आयकूना न्हू. गेले 5 वर्सां आयकूना. हातून नविदाद कितें आहा. दीस इज अ टायम टेस्ट. BJP कडेन चड हें ना. तशी युक्ती तांकां चड नासता. ते तितलेच घेवन आसता. तितले कोको तितले मेमे. कळ्ळें जालें. सो तांचे कडेन तितल्योच त्यो टॅक्निक्यो आहा. इलेक्शन येता तेन्ना म्हजें घर नाजाल्यार कितें तर तुजें इरेगुलर ना इलिगल आहा तें लिगलायज करता तूं आपल्याक मत मार. आनी ओपोजिशन मातसो कोण उलयता चड कॉम्प्रोमायज जावंक शकना तोच येवपाचो आहा म्हण. हाजे पयलीं हिस्ट्री अशी आहा की हांव गेला तांचे बरोबर एकदां. बट द सर्कमस्टन्सीस वेरी डिफरंट. आनी अशें मायकल लोबोन अशें तें तुमचे कडेन एक प्रेस स्टेटमेंट दिवन जावपाची खबरी न्हू. सो आय डोंट थिंक इट इज वर्दी ऑफ कमेंट. एवरीबडी नोज दॅट the unrelenting manner in which I am fighting the BJP in the house and also outside the house. हांव तांचे बरोबर वचपाक कितें म्हणून सांगू. कितें तरी जावपा जाय न्हू. अशें कितें तरी बरें करूंक जाय ताणें. कितें बरें केलां. हांव आतांच ताका कातर भाजी करता. खंयच्या तोंडान तें वचप. सो कित्याक खूब जाण आमचे वर्करां भितर आमचे कोण हितचिंतक आहा तांचे भितर खूब जावं करप. ताणें मायकलान म्हणिल्लें विजयान तें मागीर बऱ्या भशेन नेगेट करूंक ना. म्हणजे थोडे वेल विशर म्हाका फोन करून सांगता अरे तें सारकें नेगेट कर. सो आतां हाव टू नेगेट इट. टू से थँक्यू टू मायकल लोबो इट बी ना हो वताच. सो आय एम व्हेरी क्लियर. दीस इज अ ऑफ्ट रिपीटेड टेक्नीक ऑफ द BJP ड्युरींग एवरी सेशन. ओनली थिंग दीस हेज कम अ लिटल लेट. ते नॉर्मली सेशनाचे पयलीं करतात. हें आतां सेशनाची सोंपतकर म्हळ्यार हांवें सगळी कातर भाजी बी करून जावन उलोवन जावन आतां म्हणटात की हांव जॉयन जावपाचो आहा. असो
सर फाल्यां अस्मिताय दीस 60 वर्सां पुराय जाता आनी सर